अमित बाब, मनीषा उसगांवकर आणि एक शर्मिला सिद्दीकी आणि हे मेंबर तुम्ही जेन्ना प्रेसिडेंट आयले तेन्ना खूप अशें काम त्यांचे आमकां दिश्टी पडलेले. सो ते तुम्ही कशें पळयतात? हांवें येदो मिडियाच्याच मार्फतल्यान पळयला की तांकां दोग जाणांक एक्सपेल केला. आतां आय हॅड स्पोकन टू फ्यू मेंबर्स ऑफ द DAC आनी कित्याक हे जेन्ना पळय मिडियान आयले की तांकां सस्पेंड केला वेन ऑफिशियली तांकां कांयच कम्युनिकेशन नाशिल्लें तेन्ना हांवें मेल बरयली. हांवें इन्चार्जाक मेल बरयली आनी हांवें फॅक्ट्स घातिल्ले की काँग्रेस म्हणटा ती डेमोक्रेटीक पार्टी आनी आमी जर जेन्ना लोकांक डेमोक्रेसीचें उलयता आनी जेन्ना डेमोक्रेसी बद्दल सांगता तेन्ना पयलीं आमी पाळचें पडटा. सो हांवें ताका सांगिल्लें की हाजेर कितें स्टेप घेता आसतना यू पर्सनली आय हॅव रिटन अ कंप्लीट मेल. हें आतां पळयतकीच म्हाका शॉकिंग आयलां हें बिकॉज हू आर दीस पीपल? These people are fighting against the BJP for last 4.5 years. Especially Manisha Usgaonkar म्हणटा ते every day and day out. I think Sunday she went and exposed some waterfall in Sattari where Divya Rane reacted yesterday. काय ते Divya Raneचे reaction is this action? That becomes a big question mark. काय विश्वजीत राणेंनी कॉन्स्पिरसी केल्या? अरे म्हाका एक सांग, आज काँग्रेस पक्षा भितर जर तर बीजेपी कोणी अटॅक करता, बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक्सपोज करता, जाल्यार यू टेल मी हाऊ कॅन वी पुश देम अवे फ्रॉम द पार्टी? सी सच सिच्युएशन हॅड कम वेन आय वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट. डिसिप्लिनरी ऍक्शन कमिटीन आता किती रिपोर्ट, कित्याक हांवें जे मिडियांतल्यान वाचला ते इट इज सेड दॅट बेसिस द रिकमेंडेशन ऑफ DAC I will officially ask for the minutes and the proceedings and what they have sent to the president, and I will take this matter up right up to the AICC president because see, please understand, आज आमचो लीडर राहुल गांधी कितें सांगता की fight is against the RSS, fight is against the BJP. Recently, couple of days back also he has categorically said this. Now these two people, especially Shamila Siddiqui, for even me becoming the president, she has worked under Girish Chodankar and she has been day in day out attacking the BJP and the RSS ideology. So I this decision or whoever has taken this decision is absolutely wrong in the interest of Congress party. आणि हांवें जाल्यार ती ऑर्डर काय पळोवना, सो आय रियली डोंट नो बिकॉज आय थिंक म्हाका कोणें व्हिडिओ शेअर केलो, सम ऑफ द स्पोक्स पर्सन हॅज सेड की दे हॅव बीन एक्सपेल्ड. तुमकां जेन्ना काडले तेन्ना ती एग्रेसिव्हली खंय तरी काँग्रेस पार्टीचो जो करंट अध्यक्ष आसा तेजेर उलयताली. सो तो बीन राग खंय काडलो तेणे? अरे हांव अध्यक्ष आसतना एक तुका एक्झाम्पल दिता. एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आमचो विकास प्रभुदेसाय म्हणटा जग जाहीर म्हजेर एलिगेशन केल्लें मरे की हांव बीजेपीचो एजंट म्हणून. सम पीपल फायल्ड अ कंप्लेन, देन आय मूव्ड इट टू द DAC डीड अ फायंडींग. ताच्या उपरांत थंय रकस जालो. आमचो सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट तेन्ना MK शेखाच्या गोलाक बिलाक धरून हालयलो, लेटरेडी पिनल्यो मारल्यो. सो ऑल दॅट एपिसोड हॅपन्ड अँड a detailed report was submitted to me from the disciplinary action committee. A very harsh action was, it was written to be harsh action should be taken on that person. ताका एक्सपेल केलो हांवें. See, because when he was making a charge on me, our in charge should have reacted or some higher command should have reacted on that. बिकॉज म्हाका केल्लो हायकमांडान एज अ प्रेसिडेंट. समज हांव बीजेपीचो एजंट आणि इफ सम ऑफिस बेरर इज टॉकिंग देन पार्टी हायकमांड शुड हॅव टेकन एन एक्शन ऑन दॅट. नो, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पोरवरी, बिकॉज दॅट गाय इज टू टेक रोहन कवटे हेड ऑन, तो थंय ताका एक्सपोज करतालो. इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टी आय हॅव टेकन दॅट स्टँड. बट जेन्ना तुम्ही प्रेसिडेंट आसले पळय तेन्ना जना भंडारी आनी वरद माडोकराक तेंच्यांनी सस्पेंड केल्ले. इवन तेंच्यांनी कोविडान सुद्दां खूब काम केल्लें. अरे basis the report given to me by the disciplinary action committee. But they were not expelled. They were temporary put on suspension pending inquiry. Reason कितें आशिल्लें तेन्ना? अरे तांणी लेटरेड पिनिल्ल्यो, काँग्रेस पार्टीची लेटरेड पिणून MK शेखाच्या तोंडार मारिल्ली, कळ्ळें तुका, गोलाक धरिल्लो. सो सच इनडिसिप्लीन, सम शिस्त आसपा जाय न्ही. जेन्ना इज माय व्हेरी गुड फ्रेंड, देन आफ्टर दॅट वी सॅट डिस्कस्ड, then they gave the apology and then the suspension was revoked. Expel करप बीन म्हणटा ते कोणाक
अरे दिस पीपल्स फाईट इज अगेन्स्ट द बीजेपी. आनी एक दुसरी खबर ना एक second. ते दोन लोक जे असले ते तुझ्या क्लोज असले त्या खातीर तांकां सस्पेंड अरे ताका तिकीट हांवें तिकीट दिली गिरीश चोडणकरान मारती, म्हजे कशें क्लोज जावपाक शकता? आणि हे तेन्ना ताका कळुना. अरे फाल्यां तुजेर पर्सनली कोणी जर उलयता म्हणटा एक्सपेल करप पार्टींतल्यान. अरे हांव प्रेसिडेंट आसतना खूब लोकांनी उलयले, ऑफिस बेरांनी उलयले, व्हॉट्सएपांनी घातले, एवरीवेर पीपल हॅव स्पोकन अगेन्स्ट. बट दॅट मीन्स आय वेंट अँड एक्सपेल्ड एव्हरीबडी. तुका एक्झाम्पल दिलें मरे विकास प्रभुदेसाचें, म्हजे कडेन रिपोर्ट आहा. इफ रिक्वायर्ड आय विल मेक इट पब्लीक ऑल्सो वन डे. काँग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेटीक पार्टी. हियर वी हॅव टू टेक एव्हरीबडी, सगळ्यांचो व्ह्यू घेवचो पडटा. आणि लायफान सगळी हातीची 5 बोटां सारखी ना मरे, एक ल्हान एक व्हडलें एक मोठें. सो डिफरन्सीस हे आसता न्ही, पूण ते अशें लोकांक एक्सपेल करप काडप म्हाका तरी योग्य दिसना. आय थिंक आय डोंट नो विच डायरेक्शन द काँग्रेस पार्टी इज हेडिंग टू. काय विश्वजीत राण्याक एग्रेसिव्हली अटॅक करप, ताच्या बायलेक अटॅक करप, ताजो हो रिवॉर्ड, दीस ऑल्सो पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. आता सध्या 5 वर्सांक एक्सपायर केला त्यांना. सो तुमचो स्टेप कितें आसतलो 6 वर्सांक? I had spoken to them. I think they will take it legally. I mean, Congress party is a democratic party. There is a process. First the order, let the order come. No, तुमका बिन मेळ्ळा ऑर्डर, पण तुम्ही कशी ब्रेक केलं तर ते स्पोक्स पर्सन काल तेंच्यानी बायट दिल्या. तुम्ही ताका ऑर्डर बी विचारप न्ही. काँग्रेस पार्टीन एक सिस्टम आहा न्ही, देर हॅज टू बी सम ऑर्डर. नो पूण मागीर तुका दिसता की तेंच्यांनी पार्टी प्रोसिजर फॉलो करून नासतना पर्सनल लेवल अशें जाल्यार म्हणून पर्सनल एनिमिटीज अशें अशें म्हणून जालें अशें. सी पळय तेन्ना सुद्दां हांवें सांगिल्लें. आफ्टर दॅट तांचें हियरींग जालां मरे. दे हॅव बीन कॉल्ड. डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटीचे ऑलमोस्ट 1 hour 2 hours हियरींग इज हॅपन्ड. एव्हरीथिंग इज डॉक्युमेंटेड. I think they are in a better position to answer this. No, what actually happened, what they had to say, what was their view on this, why they were, forced or compelled to make those statements. I think, आणि today आज तू सोशल मीडियान गेलो, भायर बाजारान बोले लोक उलयता मरे, तातूंत कितें आसा? काल स्पोक्सपर्सन रिझन दिलं की दे वर एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज करतात. कशें त्यो बीजेपीक अटॅक करप, बीजेपीक एक्सपोज करप, बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक्सपोज काय विश्वजीत राण्याक एक्सपोज करप इन एंटी पार्टी. This puts a big question mark in the eyes of people. No, प्रेशर हा म्हणता तुम्ही कोणा मंत्र्याचो बी. ते तुम्ही तांकां विचारा. तुम्ही आता असे हे घेतले म्हणून एक दिसता न्ही रे, आयतारा वचून त्याच्या थंय इन दॅट सेम 70 दे टेक अप इश्यू, एक्सपोजीस हाव रिस्की द वॉटरफॉल इज, हाव रिस्की पीपल आर. ते अल्कोहोल एव्हरीथिंग इज आउट, तुम्हीच घेतला. अँड सडनली नेक्स्ट डे यू सी थंय अशें ऑर्डर येता. मग बट गिरीश इज बीइंग सच अ सिनियर लीडर, सो ही कांट ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग. हांव नको ती कोण एक्झॅक्टली ती घेतल्या ती, हांवें जाल्यार ऑर्डर वाचूना. तुका बीन मेळ्ळी जाल्यार म्हाका धाड. प्रेसिडेंट मायट बी नॉट नोईंग अबाउट दिस थिंग. न्ही ऑर्डर बीन येतकीच म्हाका धाड, हांव वाचून मागीर ताजेर तुका रिएक्शन दिता की सिनियर आसा तेन्ना तो अवश्य आसपा जाय न्ही. जेन्ना हांव नवो आशिल्लो वेन सच सेम इन्सिडंट केम टू मी, आय टूक अ कॉल इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी न्ही. पर्सनल तो म्हाका अटॅक करता म्हणून हांवें कितें पर्सनल केलो ना न्ही. अटॅक करतलो तुका तो ओपनली आहा मरे. इज पुट ऑन फेसबुक ऑल्सो. नो, सो बीजेपीचो हांव एजंट काय कोण एजंट ते पार्टीन हॅज टू डू एन इन्क्वायरी ऑन दॅट. नो, आनी कशें म्हळ्यार काल एक जालें ते म्हणल्यार एलओपीचे आनी विजय मदीं एक हें जालें. तितून तुमकां कितें दिसता आतां इलेक्शन लागीं आसा सो ते अलायन्स जातले ना सगळ्याच सद्या मिक्स अप जाल्लें आसा? सी पळय, जेन्ना कितें आसता पॉलिटिक्सान मरे, यू हॅव टू बी क्लियर. हेंकी पेंकी तोंडार एक फाटल्यान एक म्हजो तरी स्वभाव ना. आणि लास्ट 4 वर्सांनी तुम्ही पळयलां जेन्ना झेडपीच्या इलेक्शनात अलायन्साचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें की इन्क्लुडिंग आवर ओन पीपल हाव दे रिएक्टेड अँड माय स्टँड टुवर्ड्स माय पार्टी वॉट वॉज माय स्टँड हे सगळ्यांनी गोंयांत पळयलां. आता जो स्टँड हांवें घेतलो तो कोणाच्या बेजार घेतलो? हांवें पर्सनल म्हाका जाय किंवा म्हाका खासता म्हणून येवना. आमचे ब्लॉक, आमच्यो ब्लॉक कमिटीज, आमचे डिस्ट्रिक्ट, आमचे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हांकां विश्वासान घेवन ग्राउंडाचेर कितें पल्स आसा त्या बेजिसाचेर हांवें निर्णय घेतलो. तेन्ना हांवें सांगिल्लें की आम आदमी पक्ष जो सदांच ढोल वाजयतालो की लोकसभा आमकां लागून काँग्रेस जिखली.
लोकसभाची जेन्ना निवडणूक जाली तेन्ना एक इमिजिएट बाय इलेक्शन जालें आणि दॅट बाय इलेक्शन बिकॉज दे सपोर्टेड अस इन लोकसभा आम्ही ते सीट घालू ना अँड आय टेलिंग यू रियली आय हॅड अ बॅकलॅश फ्रॉम माय बाणावले ब्लॉक कॉन्स्टिट्युएन्सी की तुवें कित्याक ते फायट करू ना. सो आय टोल्ड देम की दे स्टूड विथ अस, दे सपोर्टेड अस, सो एज अ कर्टसी विल गिव्ह देम, बट वेन एक्च्युअल झेडपी विल कम विल फायट इट. आणि जेन्ना झेडपी जाली तेन्ना आपाच्या दोन्ही मतदारसंघात बाणावले तांचे आमदार आसतना उडयले सीट आणि वेळ्ळेचे उडयले. आता सांताक्रूजचे सीट जंय तांचो पयलींचो अध्यक्ष जो आशिल्लो पळय ते तुमी फायंड आउट करा बरं कोणे उडयले ते सीट, का आमच्या खंयच्या लोकांनी कॉन्स्पिरसी करून आमच्या कॅन्डिडेटाक उडयलो. सो माय vision was very clear. That was basis my block committees, my district presidents feedback what they gave me. त्या बेसिसाचेर आम्ही गेले आणि आम्ही ते अलायन्स आपाकडे करू ना आणि आरजी कडे करपाक सोदताले पूण अनफॉर्च्युनेटली ते जावना. बट आय कुड सेन्स दॅट टाइम की बाबा हे मुखार लॉंग रनान म्हारग पडटले. आणि आज म्हाका दिसता ते तुमी सगळ्यांनी पळयलां, आज आरजीच्या भितरूच इन फायटींग आहा, आरजी खंय आहा ती तांकां खबर ना. सो त्या वेळाचेर जर हांवें कॉल घेतिल्लो इट वूड हॅव बीन डॅमेजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ काँग्रेस पार्टी. सो माय विजन वॉज क्लियर दॅट अरे म्हाका सांग, काल आतां बिहाराचे बाय इलेक्शन जालें, नितीन नबीन हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ताजे सीट प्रशांत किशोरान उडयले मरे. सो थंय अलायन्स केलो, थंय सगळे एक आयले. सो हांव सदांच सांगतालो की आमच्या भितर जर तर क्षमता आसा अँड इफ यू आर स्ट्रॉंग इनफ वी हॅव टू गो अँड वी प्रूव्ड इट इन द झेडपी. आरजीचो स्ट्रॉंग होल्ड थिवी थंय आम्ही जिखले ना, ते दोन्ही सीटां जिखले, मग थिवी जिखले, सीट्सय जिखले. सो आय थिंक इट हॅज टू बी क्लियर, बट आवर लायन वॉज व्हेरी क्लियर. गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स हांवें करूंक नाशिल्ले, ते अलायन्स हांव प्रेसिडेंट जावच्या पयलीं गिरीश चोडणकरानूच केल्लें अलॉंग विथ अ लीडर राहुल गांधी, वीच आय कंटिन्यूड. आणि आय थिंक माय विजन वॉज क्लियर दॅट इफ वी हॅव टू फायट टुगेदर. ह्यो आतां पळय जाल्या पळय हाच्या पयलीं जाताले, बट आय थिंक आय टू मॅनेज इट. बट कितें जाता, ट्रस्ट डेफिसीट हो निर्माण जाता. कालचो कितें पळय एपिसोड जालो, इट इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड इट इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द अलायन्स. आय मीन ते मेसेजी धाडप, दाखोवप, मागीर ताचेर काउंटर, आय थिंक इट इज नॉट गुड. ट्रस्ट डेफिसीट हो अत्यंत गरजेचो. आणि अशें जर जालें जाल्यार मागीर लोकांनी विश्वास कसो करप, लोकांनी मागीर अलायन्साचेर विश्वास आनी कसो करप. So I think what happened is really sad, आणि I think we all should avoid such things. पण भितर रुमान बसून कितें आहा तें करचें. पॉलिटिक्सान खूब कितें आसता. गेल्ले 4.5 वर्सां हांवें खूब कितें भोगलां. झेडपीच्या टायमार म्हाका म्हजेर खूब आरोपूय केले म्हज्या लोकांनी, म्हूण हांवें रिएक्शन दिलें, हांवें येवन भायर उलयलो, खूब कितें म्हणलें. पूण आय थिंक द वे इट इज डन येस्टरडे इज नॉट करेक्ट. आनी लोकांचो ट्रस्ट डेफिसीट हो गरजेचो. समज जर तुमकां अलायन्स नाका जाल्यार स्ट्रेट अवे सांगा न्ही, देन लेट द पीपल ऑफ गोवा बी क्लियर. हांव आसतना केन्नाच सांगून आम आदमी कडेन अलायन्स करया म्हणून, पूण सडनली जेन्ना हांव गेलो तेन्ना आम आदमी जाय म्हणटा. आतां अरे पूण तुमी जर आम आदमी जाय म्हूण अलायन्स जर सांगलें तर पयलीं तुमी तुमच्या ब्लॉकाक विचारपा आशिल्लें बेसिकली वेर द एमएलए जाता बाणावले आनी वेळ्ळे. बेसिस दॅट आय थिंक. सो I mean, I don't want to comment much on it, but whatever happened yesterday is not good in the interest of Goa. काल जे जालें ते ट्रस्ट डेफिसीट लोकांक तातूंत लोकांचो विश्वास हो तातूंत आनी कमी जातलो इफ वी स्टार्ट फायटींग लायक दीस. आनी इट इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा टू फायट द बीजेपी. बट सध्या आतां गिरीशान उलो मारला अलायन्साक लागून, आणि जेन्ना तुमी प्रेसिडेंट आसले तेन्ना काँग्रेसीन आरजीन तुमचेर आरोप केल्लो की तुमी खूब टायम काडटा अलायन्स करपाक, इवन आपानूय खूब टायम तुमचेर हे केल्लो. सो जातलें म्हणटा तुमी आतां अलायन्स काय? आम आदमी पार्टी झेडपीच्या इलेक्शना पयलीं हांवें सांगिल्लें की आम आदमी पार्टी ग्राउंडार खंयच ना आनी ती आर ऑलमोस्ट काबार न्हू कळ्ळें. त्या वेळार आम आदमीचो अध्यक्ष आशिल्लो तो आज खंय आहा? काँग्रेसीन. दॅट इज युअर आन्सर टू द क्वेश्चन. सो म्हज्या काळान हांवें काँग्रेस पार्टी मजबूत केली म्हणून आज ते सगळे त्या सायडीन कोण आशिल्ले त्या ह्या सायडीन आहा, बिकॉज दे सी अ होप इन काँग्रेस. आनी प्रश्न आरजीचो 2-3 ज्यो मिटिंग्यो पळय त्या वेळाचेर जाल्यो झेडपीच्या टायमार, आय कूड सेन्स दॅट इन लॉंग रन दीस कॅनॉट वर्क. आय कूड सेन्स इट. आनी इन द इंटरेस्ट ऑफ काँग्रेस पार्टी हांवें केलें.
हांवें सांगिल्लें एक तुमी सांताक्रूजचे सीट ते जर तर ते तेन्ना इफ देड अग्रीड आय थिंक प्रॉब्ली दॅट ऑल्सो वूड हॅव गॉन अहेड बट आय थिंक ब्लेझिंग इन डिस्गायज म्हणटा तशें की जालें तें बरें जाल्लें रे. बट सद्या परिस्थिती काँग्रेसी थंयच जाल्या न्हू, आरजी जाल्यार थंय काँग्रेसी परिस्थिती जाल्या न्हू, तुमच्या दोन ग्रुप जाला काय दिसना तुमकां? ते हांव तुका सांगपाक शकना, सद्या हांव काय ना भितर आनी खंयच्या मिटिंगेकूय काय ते म्हाका आपयना. सो आय रियली डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग इनसायड और वॉट इज द एक्च्युअल पल्स और वॉट इज द डायरेक्शन हाव दे वॉन्ट टू गो. They are not calling you. हांवें आतां तुमच्याच जेन्ना हें पळयतालो तेन्ना हांवें पळयलें काल कितें एक्झिक्युटीव मिटींग जाली म्हणून. सो आय मीन तुम्ही कमिटीन आहा अजून, एक्झिक्युटीव कमिटीन आहा तुम्ही अजून? तें म्हाका खबर ना. सो तें तुमच्या कडल्यानच पळयलें की एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग जाली. आतां त्या मिटिंगेक काय म्हाका आपोवना. सो आतां हांव आय रियली कॅनॉट आन्सर न्ही रे की भितर कितें जालें. फाटल्या म्हयन्याक तुमचो एक लिडर गोंयांत येयलो केसी, आनी तेणे तुमकां एश्युरन्स दिल्लें की तुमकां खंय तरी पोस्ट दितले म्हणून काँग्रेसीन. सो आतां एक्झॅक्टली ते खंय पावला आनी कितें आसा स्टेटस? सी जेन्ना म्हजी ऑर्डर आयिल्ली ऑन 29th of May, सो आफ्टर दॅट 31st of May हांवें आमचे लिडर राहुल गांधी, आमचे प्रेसिडेंट आमचे मॅडम सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी हांकां सगळ्यांक मेल बरयली सिकींग फॉर एन अपॉयंटमेंट. आनी आफ्टर दॅट 8 जुनाक आय हॅड गॉन टू दिल्ली. ऑलमोस्ट 1 week आय स्टेड देर सिकींग एन अपॉयंटमेंट. देन आय थिंक 10th of June I was called to 10 Janpat. I briefed the concern there. ताजे उपरांत अगेन आय वॉज कॉल्ड ऑन 7th of July. आमचे मिडिया कम्युनिकेशन चेअरमॅन जयराम रमेशजीन आपयल्लो, थंय डिस्कशन जालें. Then I put forth that I am seeking appointment. So he also told me that once amche leader of opposition, because he was traveling out of the country, we will do it. Then in between BJP, they asked me, Congress party asked me to take a issue of Ram Mandiraची जी चोरी जाली, जो फंड चोरी गेलो आणि म्हाका पुण्या वचून एक प्रेस घे म्हणून सांगली ऑन 12 or 13 July. So that also I took because our fight, see today people, आज लोकांक बीजेपीच्यान मुक्ती जाय, ते करतलो जाल्यार बीजेपीक हरोवपाक जाय. आमची लढाई ही बीजेपीक हरोवपाची आसा. सो फाल्यां काँग्रेसनी कोणें म्हाका सांगलें की काश्मीराक वचून सुद्दां घे म्हणल्यार आय विल डू इट. आतां वाय दे आस्क मी टू गो टू पुणे आय डोंट नो. ताच्या उपरांत गेल्ल्या आठवड्याकूय 29 जुलयाक आय हॅड गॉन. I stayed there for almost 4-5 days. Then I think because of Parliament and he went to Chennai, I couldn't get the time. So I'm seeking for appointment. I'm waiting in a hope that my side of the story, I mean my side means the people, see, ज्या लोकांनी 4-4.5 वर्सां मेहनत केली काँग्रेस पक्ष बिल्ड करपाक, केडराक बिल्ड करपाक, आज जो मोमेंटम, ती साइड ऑफ द कॉइन आयकपाक जाय. इन डेमोक्रेसी आय थिंक बोथ द साइड्स हॅव टू बी हर्ड. सो आय एम वेटिंग इन होप दॅट गोंयांत आतां इलेक्शन आसतना तूं भायले भायर तुका दिता आनी गोंयचे जे मिटिंग्स जातात त्या मिटिंग्सान तूं दिश्टी पडना, तुका इन्वायट आसना. सध्या म्हजो रोल कितें हो म्हाकाच खबर ना. आय मीन जेन्ना दिल्ली म्हाका सांगिल्लें, आय मीन दे हॅड सेड दॅट वी वील गिव यू दीस थिंग्स, बट क्लॅरिटी अजून कांय ना. आतां 2 महिने जाले. सो अल्टिमेटली पॉलिटिक्सान आय मीन देर हॅज टू बी सम क्लॅरिटी नो, नाल्यार ते एलायन्सांच्यान तशीच खबर दिवं. बट आज तुम्ही काँग्रेसीन आहा अजून? काँग्रेसीन आसा म्हणल्यार ना कित्याक तुमकां आतां इन्वायट करना खंयच्याय मिटिंगेक जाल्यार? हें हांवें एक प्रश्न हे आसा न्हू, पयलीं सांगला की म्हज्या काळजांत काँग्रेस ही आसा. आतां गोंयच्या काँग्रेसीच्या लोकां भितर काळजांत अमित आसा काय ना तें हांव नकळो, तें म्हाका दिसता एक्शन्सींतल्यान कळटा न्ही. ते म्हज्या रक्तांतल्यान काँग्रेस तांच्यान काडपा आता ह्या जन्मात तरी जावची ना. अमित आनी एक अशें म्हणल्यार क्लॅरिटी म्हणली तुका ती फाटल्या फावट कुडचडे कॉन्टेस्ट केल्ले लो मार्जिनान तूं हरलेलो. सो तुका एटलिस्ट कुडचड्याच्या बाबतींत क्लॅरिटी दिल्ली आसली बाबा की फुडलो कॉन्टेस्ट आसतलो म्हणून, और तूं तयारी कर कुडचड्या ताजेर म्हाका दिसता क्लॅरिटी आनी कशी हांवें ताजेर क्लॅरिटी विचारप म्हणल्यार म्हजी मुर्खपणां जातली मरे ती. हांवें कुडचड्यार काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर लढलो. ओके 300-350 मतां मेळिल्ली काँग्रेस पार्टीक जाल्यार आमी ते सीट जिखपाचे. ताच्या उपरांत पक्षान म्हाका एक जबाबदारी दिली गोंयांत काँग्रेस पक्ष मजबूत करपाचो. आमी तें केलें.
लोकसभाचे सीट जिखून हाडले ताजे उपरांत झेडपी जाले झेडपीची 10 सिटां जिखली नाव हांव तयारी स्टार्ट केल्या टू मेक शुअर दॅट काँग्रेस विन्स इन कुडचोरे आता ते समज जर तिकीट ते दिवचे ना देन हाऊ कॅन आय आन्सर दॅट क्वेश्चन पण ज्या मनशान तूं आतां कितें म्हणटा की 4 वर्सांच्या मनशान गोंय मजबूत करपाक एफर्ट घेतले ताका लास्ट मोमेंट तिकीट दिवचे ना तिकेटची ना तुम्ही इंडिपेंडंट रावतले काय काँग्रेस ह्या लेवलाचेर तरी वचची ना अशी कशी म्हणटा तू 100% तुम्ही शुअर आहात तितले? नाही शुअर नाही ज्या मनशान काँग्रेस पार्टी मजबूत केली ताका तिकीट दिवचे ना म्हणतो अशें दिसता तुका तुम्ही आता सांगला म्हणून तेका लागून तू प्रश्न तुजो म्हण तू जेन्ना प्रेसिडेंट देवळ तेन्ना मागीर आमी आनी एक कोण नांव येवपाक लागले काँग्रेसी New Congress. न्यू ते पयलीं येनाशिल्लें तू जेन्ना प्रेसिडेंट देवलो तेन्ना एक नांव येवपाक लागलें सो ती कितें तरी अशें आसा की बाबा नवो प्रेसिडेंट आसा की तुका तिकेट दिवची ना दुसऱ्या कोणाक दिवची अशें कितें आसतलें नाही समज जर म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका दिसना की काँग्रेस पार्टी भितर म्हणल्यार यूज एंड थ्रो पॉलिसी आसा असली काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती आनी आमचो एफर्ट हा की जे निश्ठावन ज्या लोकांनी ग्रासरूटाचेर मजबूत केले जे लोकांनी पक्षाक लागून आपली मेहनत टायम एनर्जी पयलीं सगळें दिले तांकां वयर काडपाचें तूं जर हें स्पेक्युलेशन करता की म्हाकाच तिकीट मेळची ना म्हणल्यार देन पीपल ऑफ गोवा मागीर विश्वासान कसो उरतलो तर हो प्रश्न विचारप म्हणल्यार चुकीचोच न्ही ना कित्याक आता पळय प्रश्न विचारता म्हणजे ऑब्वियसली तुमी आतां तुमकां आसता काय विचारप ना रे? मिटिंगेक तुमकां आफोवपाक जाय समज तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय तुमच्या पार्टीन न्ही, आतां समज तुमची पार्टी तुमकां कॉन्फिडन्सान घेना जाल्यार एक स्पेक्युलेशन हे एक स्प्रेड जातलेच न्हू तेका लागून एक आमचो एक हे न्ही, तुमकां हो प्रश्न तुमी तांकां विचारल्यार बरो दिसता But we are formal- म्हाका आतां तिकीट सध्या एज ऑन टुडे तिकीट कोणाक दिवपाची काय कितें दिवपाची तें म्हज्या हातीन काय ना बट दे आर आस्किंग मी टू गिव द लिस्ट एंड ऑल आय हॅव सेड आय विल नॉट गिव एनी लिस्ट आय सेड दॅट जे काँग्रेस पार्टीचे निश्ठावन लोक तांची लढाई हांवें कशी लढपाची म्हाका म्हजी लढाई लढपा लागून हांव मागना हांव मागता की बाबा जे लोकांनी खरे काँग्रेस पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा वर्कर्स आसा लिडर्स आसा तांकां तांची लढाई कोण लढतलो हे हांवें क्लॅरिटी मागल्या सो दॅट आय थिंक वील कम आय एम होपफुल दॅट क्लॅरिटी वील कम लिस्ट म्हणल्यार कसले लिस्ट मागले तेजे कडेन सर्वे बीन कर लिस्ट म्हणल्यार अबाउट कॉन्स्टिट्युएन्सी सर्वे बीन कर म्हटला कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे आनी कोण हो लिडरा बीन आहा तेंचेर सर्वे हांवें म्हज्या लेवलाचेर ऑलरेडी एक सर्वे कंप्लीट जाला दुसरो सर्वे इज इन प्रोसेस विच अनदर 8-10 days आय गेट द फीडबॅक लेट्स सी लेट अस अंडरस्टँड द पल्स ऑफ पीपल ऑफ गोवा Okay. Abid, you mentioned that during your time the Congress was strong. आणि आता काँग्रेस म्हणटी सदांच स्ट्रॉंग the way you mentioned right now ki during your tenure while the president that time the Congress was strong. So right now the Congress has become weak. नो आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग So now you काँग्रेस mentioned- म्हणटा ती लोकांची पार्टी तुका ही इंडिव्हिज्युअल कोणाच्या मापायची पार्टी न्ही काँग्रेस म्हणल्यार अर्थ कितें काँग्रेस इज ग्रुप ऑफ पीपल इज सो दिस इज द पीपल ऑफ गोवाज But how you see right now the way the Congress is moving? करता न्ही आय मीन आय रियली डोंट नो वॉट दे आर डुईंग बिकॉज But you also part of now you mentioned. ना रे हांव भितरूच ना तुका सांगतो कितें हांव सद्याक चल्ला की तेकाच लागून तुमकां दिसलेलें तुमी काँग्रेसीन आसा काय म्हणून अजून जेन्ना ती 18 जुनाक जे प्रोग्राम जालो देर आय केम टू नो लेटर ऑन ऑफ द प्रोग्राम जातकीच की दे हॅड कॉन्टॅक्टेड माय ब्लॉक प्रेसिडेंट देर आय केम टू आता तू इतली व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ना प्रेस कॉन्फरन्स Press bite. तुम्ही आयले म्हणून हांवें सो जालें. सो आता हे सगळें आयकून जर तुमचेरूच कितें सस्पेन्शन बी येयलें जाल्यार कसलें सस्पेन्शन तुमचेर समज इन्क्वायरी केली डिसिप्लिनरी कमिटी म्हजे कडेन कसली इन्क्वायरी करूं मरे म्हजे कडेन कसली इन्क्वायरी करतले हांवें कितें कोणाचे अगेन्स्ट उलयना पूण जें कितें जाणा ते इट्स नॉट इन अ रायट मॅनर इज वॉट आय टोल्ड हातून म्हजे कडेन इन्क्वायरी करून इन्क्वायरी करपाक हांव भिता कितें इन्क्वायरी One last question. There was every time there was a talk regarding the new Congress, and everyone used to say कि your name was in the front list. Right now, when there is right now nothing is coming from there. तुजे कडल्यानच आयकता हांव की म्हजें नांव म्हाका जाल्यार असलें कांय खबर ना रे बाबा आय नो
अबाउट इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बाकीचे आय डोंट नो. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.